8 दिसां पयलीं जेन्ना जो स्थानीक आमदार आसलो पळय तो BJP सोडून गेलो, त्याच्या उपरांत जेन्ना BJPन आमकां उलो मारलो आनी आमी आमच्या सगळ्या BJP कार्यकर्त्यांक उलो मारलो, तेन्ना रोखडेच लोक आमी एकठांय जाले आनी 200 लोकांची आमी हांगा देवळान एकठांय जावन देवीचो आशिर्वाद घेवन आमी BJPन आमी आमची एंट्री मारली। आनी त्याच्या उपरांत आमी परत आमच्यो ज्यो विविध कमिटीज आसा त्यो कमिटीज गठीत करून आमी BJPच्या हेड ऑफिसान परत मुख्यमंत्र्या वांगडा आनी प्रदेश अध्यक्षान आमकां आपयले आनी त्यो आमच्यो विविध जश्यो मंडल समिती, मागीर महिला मोर्चा समिती, युवा समिती, मायनॉरिटी मोर्चा समिती ह्यो सगळ्यो गठीत जावन थंय डिक्लेअर केल्यो गेल्यो। लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा। आमी संपर्कान आहा लोकांच्या, पर्रा, अडफड्या, कांदोळे तशेंच कालांगूट खुबशे लोक आमच्या वांगडा संपर्कान आहा आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा। आनी निश्चित जे डेव्हलपमेंट जे उरलां, पेंडींग उरलां तें फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले। आनी निश्चित भाजपचे जे 2दा हांगासर येयले ते तिसरे फावट आमी भाजपचेच हांगासर आमदार निवडून हाडून दितले हे ठामपणे सांगता। आनी जो आमी तुमी पळयला आसतलो डेव्हलपमेंट वायज भाजपान कितले केला ते, आनी तशें दिसता बदल दिसता म्हणटा पळय तेका आमकां बदल दिसता। आनी हे आनीक डेव्हलपमेंट आमी प्रयत्न करतले। इतलें म्हणून हांव आमच्या गुरुदास भाईक शुभेच्छा दिता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा।